टॅक्स होणार हाजी हां सगळे प्रेस भावांक येवकार तुम्ही पळयलां आसतलें काल एक दुखद घटना जाली ती म्हणजे पिलियन इंडस्ट्रियल स्टेटीन बर्जर कंपनीक एक उजो लागलो आनी ही जी घटना जाल्या ती एक इतले मोठ्या प्रमाणात जाली ती आमच्या सीएमान गोंयच्या सीएमान वचून सांगलें की ही सगळ्यांकून व्हडलो इन्सिडंट हो जाल्लो आसा म्हणून फायर जो उजो पेटला तो सगळ्यांत व्हडलो इन्सिडंट गोंयचे हिस्ट्रीन म्हणून जालें जेन्ना गोंयचो मुखेलमंत्री सांगता की येदो व्हडलो इन्सिडंट जाला सो अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंट जो एक्ट आसा 2005 आमी जेन्ना पळयलें की इतलो डिजास्टर जाला पण तेका रेक्टिफाय करपाक जावं तेजेर एक्शन प्लॅन जो टायम टू टायम एक्शन प्लॅन आसपाक जाय हो थंय म्हाका तरी दिसूंक ना जेन्ना आमी पळयलें तेन्ना डिजास्टर मॅनेजमेंट प्लॅना अंडर जें काम जावपाक जाय म्हटल्यार एक इंडस्ट्री थंय सेटअप करता जाल्यार अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंट प्लॅन थंय ते इंडस्ट्रीक सगळे लागीं आसपाक जाय जावं फायर एक्सटिंग्विशर सगळे A to Z लागीं आसपाक जाय 50 हाच्या न्यूज पेपराचेर येयला 50सून वयर खंय फायर एक्सटिंग्विशर जे आमचे फायर फायटर्स आसा तेंच्यांनी वचोन थंय उजो पावोवपाक ट्राय केलो पण आयज सकाळी पासून तो उजो चालूच आसा आनी हेंच अपयश आयज सरकाराचें कळोन येता की जे डिजास्टर मॅनेजमेंट जो प्लॅन आसा तो अजून पर्यंत सरकारान कसो इम्प्लिमेंट केला काय कसो करूंक ना तें सरकारान सांगचें पण तितून आमी म्हणटात तो पयलो म्हणजे जो स्टेट डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी आयज ती ऑथॉरिटी वर्किंग सारकी आसा काय ना कित्याक तुमी पळयता आसतले प्रत्येक कडेन आयज उजो लागता तुमी पळयला लास्ट टायम कोलवाये स्कॅपियार्डाक उजो लागलो तसोच मागीर हांगा म्हापसा उजो लागलो सो प्रत्येक कडेन उजो लागता मात हेजो कारण कितें हेजो सोद कितें एंटायर थिंग कित्याक लागून घडटा जावं हेजो प्लॅन आसा जो डिस्ट्रिक्ट मॅनेजमेंट कमिटी आसा ती फॉर्म केल्या काय ना तेजेर एक्शन जाता काय ना टायम टू टायम तेंचो ऑडिट रिपोर्ट घेता काय ना अपडेटेड जाता काय ना हे कोणाक काय खबर ना आनी समज जाता जाल्यार असली फॉल्ट्स म्हटल्यार असली जे येदे व्हडले इंडस्ट्रीज जेन्ना सेटअप जाता तो असले जावपाकूच शकना तिसरे म्हणजे जेन्ना वर्नेबल एरिया आसा जो आयडेंटिफाय जावपाक जाय आयज तुमी पळयता आसतले सायडीक सहभोंवतणी कितलेशे ग्राम आसा लोक कितलेशे रावता आनी त्यो सामक्यो एक लोकांक जे आयज हेल्थाक तुमी पळयता आसतले स्वास पासून घेवपाक खुबशे त्रास जाता आनी जो टॉक्सीक जो केमिकल हे आसा एअर पोल्युशन आसा आयज कार्बन मोनॉक्सायडाचो जो एअर पोल्युशन आसा आयज तो खंय ना खंय लंग्सान जावं आमचे जे पेशंट आसा तांकां खूब घातक आसा सो हेजेर सरकारान केला कितें जावं डिपार्टमेंटांनी केला कितें फुडें जेन्ना आमी पळयता की डिफरंट जे गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स आसा आयज पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आसा जावं जे फायर ऑफिसर्स आसा जे प्रिकॉशन म्हटल्यार पयलू प्रिकॉशन कितें घेवपाक प्रिव्हेंटीव मेजर्स आमी म्हणटा आयज ते प्रिव्हेंटीव मेजर्स खंय दिसना आमी वयता थंय उजो लागता थंय स्टेटमेंट येता की शॉर्ट सर्किटा लागून उजो लागता मात खरेंच शॉर्ट सर्किटा लागून लागता काय आनी कित्याक लागून लागता तुमकां खबर आसतलें की अशाच ही सेम कंपनी जेन्ना पुणे आसली थंय सेम इश्यू जालो सेम इन्सिडंट जालो आनी असोच उजो भक्कम उजो पेटलो आयज जसो उजो पेटला तो काल चालू जाल्लो आतां आयज सकाळी पासून तो उजो चालूच आसा आनी सहभोंवतणी सगळ्यांचो बिझनस इम्पॅक्ट जाता आमी म्हणटा जेन्ना असल्यो कंपनी सेटअप करता ज्यो हाजार्डस आसा आयज खरेंच लोकांक घातक आसा डेंजरस आसा ह्यो इंडस्ट्रीज आमचो सरकार टायम टू टायम मॅनेजमेंट करता काय आयज हेजेर व्हडलो क्वेश्चन मार्क आसा तेंची ऑडिटां टायम टू टायम घेता सेफ्टी प्रिकॉशन टायम टू टायम घेता जर सेफ्टी प्रिकॉशन कित्याक ही बारीक कंपनी न्हू ही एक व्हडली कंपनी आनी हेंचे सेफ्टी प्रिकॉशन घेता नाजाल्यार असले इन्सिडंट परत परत कशें घडटा कित्याक लास्ट टायम सेम कंपनीचो सेम इन्सिडंट जाल्लो आसा आमचे जे मेन हे आसा ते सरकाराक इतलें सांगपाक जाय की समज असल्यो घातक कंपनी आसा ज्यो डेंजरस कंपनी आसा त्या डेंजरस कंपनीक तुमी असले इंडस्ट्रियल स्टेटीन जावं असले एरियेन ज्यो समज फाल्यां उजो पेटपाचो चान्सीस आसा आनी कितें डॅमेज जावपाक शकता हे इंडस्ट्रियल स्टेटीन तांकां घेवच्यो न्हू ही आमची मागणी आसा फुडले तुमकां
मनोज सांगताले बाकीचे आमचे जे वांगडी आसा जे त्यांनी काल दोळ्यांनी पळयला जाता तेंका वचोन पळयला तर कितें इन्सिडेंट जाला आनी आयज कितें त्रास जाता हे मनोज सांगतलो आनी आमचे कितें डिमांड आसा एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन पक्षाचे कितें डिमांड आसा ते तुमकां मनोज आनी आमच्या बाकीचे टीम जसे विरेशान सांगले की हो सरकार टोटल फेल जाल्लो आसा. ही फायर जे इन्सिडंट जातात गोंयांत ते आडोवपाक तुम्ही पळयला फाटल्या दिसांनी कोलवाळे स्क्रॅप यार्डाक असोच उजो लागलेलो, पयर बोडगिनी शेतान उजो लागलो आनी काल पिलेन हांगा उजो लागलो. सो जो डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी जे आसता, स्टेट लेवल आसता आनी डिस्ट्रिक्ट लेवल आसता, तेंच्यांनी जे प्लॅन तयार करपाक जाय जशें विरेशान सांगले ते प्लॅन अजून तयार जाल्ले ना. जर जाल्ले जाल्यार तेचे इम्प्लिमेंटेशन जाला जाल्यार इम्प्लिमेंटेशन जावंक ना. डिफरंट डिपार्टमेंटान डिफरंट प्लॅन तयार करचो पडटा. प्रत्येक गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटान आपापलो प्लॅन सबमीट करचो पडटा, एन्युअली अपडेट करचो पडटा. हें जाल्लें ना. प्रत्येक लोकल पंचायत आसतली, लोकल बॉडी आसतली, तांकां ट्रेनिंग दिवपाक जाय. सायडीचे जे लोक आसता तांकांय ट्रेनिंग दिवपाक जाय. फॉर एक्झाम्पल इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा, असले कंपनीज आसा जाल्यार सायडीचे जे एरियाज आसा त्या लोकांक ट्रेनिंग जावपाक जाय, मॉक ड्रिल जावपाक जाय. हें सगळें हेच्या पयलीं ह्या सरकारान केन्नाच करूंक ना. आनी सीएम स्वता म्हणटा की 60 वर्सान हो सगळ्यान व्हडलो इन्सिडंट म्हणून, मेजर फायर म्हणून, आनी जो कार्बन मोनॉक्सायड भायर येता भितर लोकांक त्रास जावपाची शक्यता म्हणून सीएम सांगता. जर सीएम हे सांगता जाल्यार ही फायर प्रिव्हेंट कित्याक जावना? थंयसर लागींच पिलेनाच्या त्याच प्लॅटोचेर गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे ऑफिस आसा. पणजे हांगा येदी व्हडली फायराचे आमचे हे आसा, ऑफिसर्स आसा. सो चीफ फायर ऑफिसरान ऑडिट केल्ले काय ना, गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान ऑडिट केल्ले काय ना. गोवा पोल्युशन कंट्रोल म्हणटा आमी, जाल्यार तो कंट्रोल कित्याक जायना? एवरी टायम उजो लागता, एवरी टायम पोल्युशन जाता, जाल्यार हे डिपार्टमेंट करता तरी कितें? आनी स्पेशली रेव्हेन्यू मिनिस्टर जो आसा बाबूश मोन्सेरात, त्याच्या रेव्हेन्यूच्या अंडर जेन्ना कलेक्टर येतात, कलेक्टराच्या अंडर जे टीम्स येतात डिझास्टर मॅनेजमेंट, ते डिझास्टर मॅनेजमेंट अजून पर्यंत कित्याक फंक्शन सारखे जायना? लास्ट टायम हेच्या पयलीं आमी पळयलें जेन्ना 2 वर्सां पयलीं फ्लड येयल्लो 70 तेन्ना सुद्धा डिझास्टर मॅनेजमेंट टीम आमची एक्टिव्ह नासली, तांकां ट्रेनिंग नासली, नाल्यार जायते इक्विपमेंट नासली. सिमिलर वे कालूय जाल्लें आहा. ही फायर जी लागल्या, हो उजो जो लागला हो प्रिव्हेंट करपाक जातालो. जेन्ना पेंट कंपनी येता तेन्ना पेंट कंपनीन थोडे व्हडले व्हडले रिसर्च पेपर्स बरयल्ले आसा आनी तांकां थोडे गायडलायन्स आसता की तेंच्यांनी उजो लागतलो नाजाल्यार उजो लागलो जाल्यार तो कसो प्रिव्हेंट करपाक शकता आनी मिनिमाइज कसो करपाक शकता. हेतून डिफरंट तांकां गायडलायन्स दिल्ले आसा. कितें तेंच्यांनी करपाक जाय? स्प्रिंकलर जाय, बीम डिटेक्टर जाय, मागीर स्मोक डिटेक्टर जाय, मागीर फोम स्प्रिंकलर जाय, अशे डिफरंट तांकां गायडलायन्स घातलेले आसात. ते गायडलायन्स तेंच्यांनी हांगा फॉलो करूंक ना म्हणून उजो लागलो. तो मागीर शॉर्ट सर्किटाक लागून नाल्यार आनी कित्याक लागून तो कॉज कित्याक आमकां खबर ना. बट जो उजो लागला तो रेस्ट्रिक्ट करपाक लागून हे सगळे जर गायडलायन्स तेंच्यांनी फॉलो केल्ले जाल्यार म्हाका दिसना हो उजो येदो व्हडलो लागतलो आनी येदी व्हडली हानी पर्यावरणाक आनी लोकांच्या जिविताक जातली. आयज लोकांनी काल फोटो काडले, काळो धुंवर जो येतालो तो मॅसिव्ह धुंवर दाखयलो, व्हिडिओ येयले. पूण लोकांक सांगपाक सोदता हो जो टॉक्सिक स्मोक जो भायर सरला हो प्रत्येकाच्या लंग्सान वयतलो, प्रत्येकाच्या बॉडीक वयतलो, रेस्पिरेटरी डिजीज जातले, भितर तुमचे लंग्साक प्रॉब्लेम जातलो तो जातलो, लोकांक हार्ट इश्यू जावपाक शकता, लोकांक ब्रिथींग प्रॉब्लेम जावपाक शकता, लोकांक इरिवर्सिबल हेल्थ डॅमेज जातली. आनी हेच्या पयलीं वर्ल्डान ज्या जाग्याचेर अशे पेंटिंग कंपनी जे आसा, पेंट कंपनी ज्या जाग्यार उजो लागला ते सगळे कंपनीज तेंचो इल इफेक्ट जो आसा तो लोकांचेर जाल्लो. आनी हेका सायंटिफीक डेटा आसा, सायंटिफीक हेचे रिसर्च पेपर बरयल्ले आसा. लोकांक जर दिसत की आयज आपणाक काय जावना मागीर आपणाक कितें जातलें जाल्यार लोकांक सांगपाक सोदता की प्रत्येक दीस आयच्यान कालच्यान जो जाला सो फुडलो 1-2 म्हयने तुमकां हेचे इफेक्ट पळोवपाक मेळटले. स्लो एंड स्टेडी एक इफेक्ट पळोवपाक मेळटलो. आनी तो इफेक्ट
डायरेक्टली रिलेटेड टू हो स्मोक आसतलो. आम्ही जर हे सिरियस घेयना आणि आमचो जर गव्हर्नमेंट सिरियस घेयना जाल्यार एक टाइम असो येतलो की असो स्मोक एवरी टाइम येत रावतलो गोंयांत, असो उजो पेटत रावतलो आणि लोक आमचे गोंयकार जो आसा तो हेल्थान काबार जातलो, आमच्या हेल्थ सिस्टमाचेर लोड येतलो. आता हे सगळे जेन्ना आमी पळयलें, हे आमचे भुरगे काल सायटीरूय गेल्ले, ते तुमकां ब्रीफ करतले काल कितें जालें, तेंच्या गांवांत कितें जालां, कसो भंय पडला लोकांक, कितें कितें जाता हे ते तुमकां ब्रीफ करतले. पूण आमी कलेक्टराक एक मेमोरेंडम दिला. त्या मेमोरेंडमान आमी थोडे पॉयंट्स घातला, ते पॉयंट्स आमी तुमच्या कडेन म्हणटा. पयलें म्हटल्यार काल जो इन्सिडंट जालो, त्या इन्सिडंटाची डिटेल इन्क्वायरी ही जी कंपनी आसा बर्जर बॅकअप कोटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड, ह्या कंपनीचो जो काल उजो लागलो त्याची डिटेल इन्क्वायरी जावपाक जाय आणि ती सुद्धा हाय कोर्टाचो रिटायर्ड जज आसतलो त्याच्या अंडर ही इन्क्वायरी जावन येताले मॉन्सून सेशन आसा त्याच्या पयलीं ह्या सरकारान त्याचो रिपोर्ट तयार करून तो असेंब्लीन मांडपाक जाय. सॉरी, बजेट सेशनाक. मागीर ही जी कंपनी आसा तिचेर FIR लॉन्च जावपाक जाय. कित्याक हो जो स्मोक भायर सरला त्याचो डायरेक्ट इफेक्ट 1 लाख लोकांचेर, जी 200 स्क्वेअर मीटर एरिया आसा, स्क्वेअर किलोमीटर एरिया आसा, तितून डायरेक्ट इफेक्ट थंयच्या 1 लाख पॉप्युलेशनाचेर डायरेक्ट हेल्थ इफेक्ट जाता. 500 स्क्वेअर किलोमीटराचेर जे लोक आसा 2 लाख लोकांचेर इनडायरेक्ट हेल्थ इफेक्ट जाता. सो ह्या कंपनीचेर सरकारान FIR तेचेर क्रिमिनल सूट हो फायल करपाक जाय. मागीर गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड जो लागींच आसा तेंच्यांनी कंटिन्युअस आयच्या दिसा पासून, कित्याक कालच्यान तर तेंच्यांनी सुरू करूंक नासतले, पूण आमी तेंकां आतां सांगता, ऑलरेडी हे लेटरूय तेंकां पावतले, मेमोरेंडमूय तेंकां पावतले, आमी तेंकां सांगता की तेंच्यांनी कंपल्सरी एअर क्वॉलिटी मॉनिटर करपाक जाय. एवरी 6 ते 8 वरां तेंच्यांनी एअर क्वॉलिटी मॉनिटर करपाक जाय. 10 किलोमीटराचो जो रेडियस आसा थंयसर अराउंड 10 ते 20 तेंच्यांनी सॅम्पलिंग युनिट्स तेंच्यांनी घालपाक जाय. सॅम्पलिंग युनिट्स तेंच्यांनी घातल्या उपरांत त्याचो डेटा कंटिन्युअस 1 ते 2 महिने तेंच्यांनी मॉनिटर करपाक जाय आणि हो डेटा तेंच्यांनी असेंब्लीन सरकारा कडेन दिवन सरकारान लोकां फुड्यान मांडपाक जाय. कित्याक प्रत्येक लोकांक कळपाक जाय की आयज जो कंपनीचो उजो पेटला त्याचो इल इफेक्ट लोकांचेर कितें पडला. आमची जी एअर क्वॉलिटी आसा ती खंयच्या लेवलाचेर थंयसर आसा. गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान हे सामके सिरियसली घेवपाक जाय आणि गांव स्पेशली पिलेन जालो, नेरूल जालो, सालिगांव, गिरी, म्हापसा हे जे लागचे गांव आसा, कांदोलीम, कलंगूट हे जे गांव आसा, ह्या गांवांतल्या लोकांक ह्या गांवांत तेंच्यांनी मॉनिटरिंग स्टेशन घालून थंयसर तेंच्यांनी जी एअर क्वॉलिटी आसा ती मॉनिटर करपाक जाय. मागीर फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जे आसा, फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान हेचेर डायरेक्ट इफेक्ट जे आमचे वेजिटेशन आसा, आमची शेतां आसा, आमची फळां आसा, तेचेर डायरेक्ट इफेक्ट कितें पडटा तो तेंच्यांनी पळोवपाक जाय. आणि फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान जे आमचे वायल्ड लायफ आसतले ते वायल्ड लायफाचेर कितें इफेक्ट पडटा हो सगळो इफेक्ट तेंच्यांनी स्टडी करून तेचो रिपोर्ट तयार करपाक जाय. आता हे रिपोर्ट तयार कित्याक करपाक जाय? तुम्ही जर पळयशात हेचेर आमच्या क्रॉपांचेर आमचे माड आसतले, आमचे काजू आसतले, हे सगळ्याचेर इफेक्ट पडपाचो आसा आणि डायरेक्ट इफेक्ट पडपाचो. आणि हेचो रिसर्च पेपर, हेची स्टडी मटेरियल जे आसा पळय ते सरकारान आपल्या कडेन दवरून ते असेंब्लीन तेंच्यांनी प्रोड्यूस करपाक जाय. आता हे आमी कित्याक कर म्हणटा, ही जी कंपनी आसा एक मल्टीनॅशनल कंपनी आसा. आता तो उजो कसो लागलो, कितें लागलो ते बेस्ट इन्क्वायरी जावचें ना. काल सीएमान सांगलें की आमी इन्क्वायरी सेटअप करतले, पूण ही इन्क्वायरी फक्त गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडेन दिवची न्हू. ही इन्क्वायरी तेंच्यांनी सामकी थरो जशें आमी पयल्या पॉयंटान सांगले रिटायर्ड जजाच्या अंडर ही जावपाक जाय. कित्याक हो उजो आयज लाखांनी लोकांच्या जिवा कडेन डायरेक्ट इफेक्ट करता. आमी म्हणटा जर कोरोना इफेक्ट करता, कोरोनाक लागून जर इतली तयारी जाता जाल्यार होय लाखांनी लोकांक मारपाक शकता. कोरोनान तरी 3,500-4 हजार लोक मेल्ले, हांगा लाखांनी लोक मरपाची शक्यता आसा आणि मेल्ले आसा. हेच्या पयलीं ऑल ओव्हर वर्ल्ड अशें जेन्ना इन्सिडंट जाता तेन्ना ओव्हर द पिरियड ऑफ टायम इल इफेक्ट जावन लोक मेल्ले आसा. लोकांचेर हेल्थाचे इफेक्ट इरिवर्सिबल जाल्ले आसा, म्हणल्यार ते केन्नाच सारके जावपाक शकना. सो ह्या कंपनीचेर हे सगळे एविडन्स कलेक्ट करून एअर क्वॉलिटीचो भितर मागीर एनवायरमेंटाचो डॅमेज हे सगळे कलेक्ट करून इन्क्वायरी करून ह्या सरकारान
ह्या कंपनी कडेन 100 करोड एक कॉम्पेन्सेशन मागपाक जाय, 100 CR कॉम्पेन्सेशन मागपाक जाय आणि हे कॉम्पेन्सेशन जे लोक सफर करता ना ज्या लोकांनी सफर केला मागीर ते शेतकार जावं नाजाल्यार लोकांचो हेल्थ जावं त्या लोकांक ते डिस्ट्रीब्यूट करपाक जाय आणि ताका लागून एक मास्टर प्लॅन तेंच्यांनी तयार करपाक जाय. आणि या सरकारान इमिजिएटली असे जे कंपनीज आसा ज्या जाग्यार हजार्डस ते मटेरियल दवरता, इनफ्लेमेबल मटेरियल दवरता, हे सगळ्या कंपनीचे इमिजिएटली फायर ऑडिट जावपाक जाय आणि जे कोण फायर ऑडिटान जर फेल जाता, जर ते नॉर्म जर पाळिना जाल्यार तेंकां ते पाळूंक लायल्या शिवाय ते कंपनी चलोवपाक ऑपरेट करपाक हे सरकारान दिवचे न्हू. मेजर आनी एक डिमांड आमचो आसा तो हे जे विलेजीस आसा नेबरिंग, जशें हांवें सांगलें विलेज, सालिगांव, कलंगूट, कांदोळे, पर्रा, गिरी, हे जे विलेजीस आसा म्हापसा, हे सगळे जे विलेजीस नेरूल, हे विलेजींग लोकांचो तेंच्यांनी हेल्थ चेकअप करपाक जाय. एक मेगा ड्राइव तेंच्यांनी करपाक जाय. तेंच्यांनी प्रत्येक मनशाचो हेल्थ चेकअप करपाक जाय. घरा वचून तेंच्यांनी आपलो स्टाफ आसतलो, डॉक्टर्स आसतले, हांकां धाडून मेडिकल स्टाफ धाडून हेल्थ चेकअप करपाक जाय आनी तेंचेर कितें इफेक्ट जाला हेचो तेंच्यांनी रिपोर्ट तयार करपाक जाय. तेंकां जाता तितली मदत त्या सरकारान करपाक जाय. सो हे डिमांड आमी तेंच्या फुड्यान दवरलेले आसा. हे लेटर, हे मेमोरेंडम आमी ऑलरेडी कलेक्टराक दिल्ले आसा. ऑलरेडी आमचे हे इनवर्ट जाल्ले आसा. अराउंड 11:15 सुमार आमी इनवर्ट केल्ले आसा. सो आमी सरकारा कडेन मागता की तेंच्यांनी लाखांनी लोकांच्या जीवाकडे खेळ करचो न्हू. कोलवाळे जाले, कोलवाळे लोकांच्या जीवाचेर इफेक्ट जालो, 100% जालो. पूण हो जो आयचो जो फायर आसा, कालचो जो फायर उजो पेटला, तो आनीक भयानक आसा आणि हेचो इफेक्ट डायरेक्टली लाखांनी लोकांच्या जीवाचेर पडपाचो आसा. आतां हांव मागता आमचे जे भुरगे आसा, जे कोऑर्डिनेटर्स आसा, जे स्पेशली इन एंड अराउंड एरियान रावता, सो काल कितें जालें, लोकांकडे जेन्ना ते गेले तेन्ना तांकां कितें फील जालें आनी लोकांक त्रास जाता काय ना हे तेच तुमकां ब्रीफ करतलो. मॅक्सिमम थिंग आमच्या मनोजान ड्युरेशन एक्सप्लेन केल्लें आसा. काल जेन्ना उजो लागलो तेन्ना दिसून येयलें की जेन्ना दोंगरावयल्यान जी कंपनी उजो लागलो तेन्ना दिसतालें की येदो व्हडलो धुंवर जो लायफान आमी केन्नाच पळोवंक ना. येदो व्हडलो उजो जो आयज इतल्या लोकांचेर इफेक्ट जावपाचो, हितून सरकार खूब अपयशी आसा. रिजन की जेन्ना उजो लागलो तेन्ना सरकाराक कळपाक जाय आसलें की तेंच्यांनी प्रिव्हेंटीव मेजर्स कशे घेवपाचे आसलेले. तेंच्यांनी त्या कंपनीक जेन्ना लायसन दिता आसतना तितून सपोज एक एडवांटेज आनी डिसएडवांटेजीस ह्यो तेंच्यांनी पयल्यो तेंचे कडेन रिपोर्ट आसता. सपोज उजो लागल्या उपरांत तेंच्यांनी कसले गॅसेस भायर सरतल्यो आनी लोकांक कितले बेगीन तेंच्यांनी थंयसर लोकांक काडपाक जाय आसले हें तेंचे कडेन जावना. एटलिस्ट तेंच्यांनी थ्रू मायक सिस्टम गाडी भोंवडान थंयसर सांगपाक जाय की जागे खाली करा म्हणून अमके रेडिएशन एक 2 किलोमीटर रेडियस तेंच्यांनी सांगल्या पळय त्या रेडिएशनच्या लोकांक थंयसरल्यान भायर काडपाक जाय. तितल्या हितून लोकांक खंय तरी मातशें खंय तरी हेल्थाच्या हितून फ्युचरान जें जातलें तें कमी जावपाचें. पण आतां खबर ना की लोक कितलो सिरियस आसतलो हेजे फुडें आनी लोकांक कितले त्रास जातले. जेन्ना आमकां कॉल येवपाक लागले कोणाचे बाबा कितें जालां, कशें कितें करुया, जेन्ना आमी तांकां सांगलें तुमी जाता तितले तुमी तुमच्या सोयऱ्यांगेर वचा थंयसरली शिफ्ट जाया आनी पयस वचून रावात. जसो रातचो सीएमाचो स्टेटमेंट येयलो की हे डेंजरस आसा म्हणून, तेन्ना लोकांक आनीक पॅनीक जालें आनी लोक रातचेच शिफ्ट जाले. आमी तुमकां नंबर सांगूंक शकना पण लोकांनी मॅक्झिमम जे फोन कॉल येयले ते रातचे शिफ्ट जाले. आनी सकाळी जेन्ना आमी आतां सकाळी बसून पळोवन येयले थंयसर उजो तो आजुनूय कंटिन्यू आसा आनी तो खूब डेंजर आसा. आनी ह्या हितून आमी सांगूंक शकता फाल्यां जर लोकांक कितें जालें, लोकांक जर हेल्थ डिजीज जाले जाल्यार हेका सरकार रिस्पॉन्सिबल आसा. तेंच्यांनी कांय प्रिव्हेंटीव मेजर्स घेतले ना. फक्त तेंच्यांनी फायर ब्रिगेडी व्हरून थंयसर उजो पालोवपाचे प्रयत्न केले. तेंचे कडेन जे रिपोर्ट्स आसता जे कंपनी घालच्या पयल्यान घातल्या उपरांत सपोज उजो लागलो तेजे डिसएडवांटेज कितें जातल्यो, ते कसले गॅसीस भायर सरतल्यो, ती कितले लोकांक ते थंयसरल्यान इवॅक्युएट करूं शकता हे तेंच्यांनी कांयच केलें ना. सो ह्या हितून सरकार फाटीं पडलेलो आसा आनी हेका बीजेपी सरकार हो खूब रिस्पॉन्सिबल आहा ह्या हितून. थँक्यू. आयज हो गव्हर्मेंट सारको फेल जाल्लो आसा कारण तेंकां डिझास्टर मॅनेजमेंट कशें करपाचें तें सारकें खबर ना. तेंच्यांनी ते आयज चिंतता उजो पालयलो म्हणटकूच जालें म्हणून. पूण उजो पालयलो तेजे इल इफेक्ट्स कितें आसा जशें आमच्या मनोजान सांगलें की तेजें आतां एअर मॉनिटरींग करपाक जाय. हे आयज कांयच केल्लें ना. आमी शिवोले रावता, मात शिवोलेन सुद्दां तेजो इल इफेक्ट जाल्लो आसा. लोकांक अनकम्फर्टेबल फील जाल्लें आसा.
सो मागता गव्हर्नमेंटाक की आमचे कितें डिमांड आसा ते मातशे बेगीन हे करचे पुराय करचे. म्हजें नांव बाळू हांव सालिगांवचो पंच. सांगपाक सोदता मरे हे जाय काल जाला इन्सिडंट. तो इन्सिडंट व्हेरी डेंजरस हॅझर्डस हेल्थाक मारता. जेन्ना आमकां कळ्ळें आमी समजलें पयलीं हांव गेलो पळय जाल्यार भुरगें जालें म्हणून हांव उजो भेटला दोंगराक उजो भेटलो. जावन देवळा भायर आमचें पडटलें एक हाफ एन 1 किलोमिटर. सो वयताना काळो धुंवर धुंवर कावडो आसता. आमी गाडी घेतले वयर गेले. वयले उजो ब्लास्ट पेटलो. सो बेगीन सगळे गेलो वाड्याक सांगलें मातशें जाल्यार तेणी पयस रावपाक म्हणून. कित्याक आमकां कळ्ळें तें काळो धुंवर वास पडटाच. पूण हेचेर गव्हर्मेंटान 2 दीस लागले तांकां आतां एक एक्शन घेवपाक. जी एक्शन तेणी इमिडिएट घेवंक जाय आसली ऑन द स्पॉट. कित्याक आज लाखांनी सरावंडींग एरिया ग्रीन आसली. ते दोंगर आमचो सो आख्खी ग्रिनरी आख्खी वायल्ड लायफ तसली काबार 100%. कित्याक धुंवर तो जालो वायल्ड लायफाक सगळें सरावंडींग नेरूल वेरे सगळे ते गांव आहात. सालिगांव सगळो टच आमची तो स्प्रिंग पिड्यार जालें तेका लागून टेस्टींग लागून. आयज ती बर्जर कंपनी हेवी पेटली. आतां जे आमकां जर इफेक्ट जाय वो स्लो पॉयजन जातलें आमकां. आतां आमकां कळचें ना आयज कित्याक आमकां जागा म्हणून. तो ऑक्सिजन घेवन आमी आसतले. पूण आतां आमकां गव्हर्मेंटान जाता ती लोकांक सगळ्याक सरावंडींग एरियेन मेडिकल चॅकअपाक एज सून एज पॉसिबल घालूंक जाय आमकां मेडिकल जाल्यार आमकां कळचें जाणा आमची भुरगीं एक आस्मा जो कसले डिजीजान स्टार्ट जालें म्हणटा तेंच्या पोटानसून जल्माता म्हणून. सो तर कॅन्सर जावं शकता कसलेय डिजीज जावं शकता आतां. कित्याक दोन जावं आमच्या जेन्ना आमी सिट्युएशन पळयलां आमी ते सिट्युएशन भुरग्यांक कळना. तेंच्यांनी एटलिस्ट आयज 2 दीस तरी इस्कॉलांनी बंद करूंक जाय. कित्याक वयर नेवीचें स्कूल आहा ते सुद्दां बंद करूंक कितें हाय लेवलाचेर आहा तेच लेवलाक पडटा ते बंद करूंक जाय. तेंच्यांनी ल्हान भुरगीं ती कोवळी भुरगीं ते सुद्दां करूं ना हेंच्यांनी. ना मार्केट प्लेस बंद करूं ना तेंची खंयची जागा बंद करूं ना ट्रॅफिक बंद करूं ना. ट्रॅफिक बी सगळो चालू आसलो त्याच रोडाचेर. वरती जस्ट कंपनी पेट्टाली एक 200 मिटराचेर लोक चलतालो 100-200 मिटराचेर. त्या लोकांक कोणाक सांगूंक ना. कंपनी फक्त येवन फायदो कडेन येयल्यो पूण कसलो मेजर हे स्टेप घेवंक ना गव्हर्मेंटान. बाबा जावं कोणाक सांगूंक ना. गांवांत आमी सगळ्या भुरग्यांनी वता बाबा बेगीन इवॅक्युएट करा गांव म्हणून सरावंडींग एरिया. पण गव्हर्मेंटान लास्ट तेन्ना ऑर्डर पेटोवन सगळे काबार जाल्यार पण सांगता गव्हर्मेंट सीएम सांगता आमचो बाबा लागींच्या गांवांत इवॅक्युएट करचे पडटले मिनींग कितें ना सायरन ना कांय ना कोणाची कसलो स्टेप घेवंक ना पुलिशेक सांगूंक जाय बाबा पुलिशेक सांगूंक इवॅक्युएट करता बाबा तूं सोडा गांव थोडे दीस सोयऱ्याक वचा तरी 2 दीस ते करूंक ना. आतां जो इफेक्ट जो लोकांक कितें जालें हेचेर कोण जिम्मेदार गव्हर्मेंट 100% आनी कोण ना. हेल्थ सेंटर आतां हेल्थ सेंटर जाता ते बेगीन लोकांक मेडिकलाक व्हरचें जिणे करता लोकांक धाडचें घरा कडेन डॉक्टरांक बा. सो मेडिकल जातलें करपाक. सो प्लीज सीएम हांव एकूच रिक्वेस्ट करता सीएम सर तुमी जाता ते बेगीन नियर बायचे गांव आहात इंडस्ट्री तेका मातशें मेडिकलाक बेगीन जाता करा चॅकअप नाल्यार भुरग्यांक खूब त्रास जातलो हेल्थाक त्रास जातलो. थँक्यू. म्हणजे तुमचं डिमांड कितें आसा फर्स्ट मेडिकल चॅकअप आनी आमी डिमांड सांगले जशें पयलो डिमांड आसा की हेचेर ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावपाक जाय अंडर हायकोर्ट जज आनी तो नेक्स्ट बजेट सेशनान सरकारान दवरपाक जाय. सेकंड आमची आसा की ह्या कंपनीचेर एफआयआर जावपाक जाय कित्याक ऑलमोस्ट 1 ते 2 लाख लोक डायरेक्ट इफेक्ट जाता हितून. कित्याक स्मोक हो कितलेशेच किलोमिटराचेर स्प्रेड जातलो आनी तेजो डायरेक्ट इफेक्ट जाता आनी सायंटिफीक स्टडीज आसा. तिसरो डिमांड आसा की गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान एक 10 ते 20 मॉनिटरींग स्टेशन्स घालपाक जाय नियर बाय विलेजीसान आनी तेंच्यान ते कंटिन्युअस मॉनिटरींग फॉर नेक्स्ट 1 to 2 months करपाक जाय. सो दॅट एअर क्वॉलिटी कितें आसतली कमी जाता जास्त जाता कितें जाता वॉटेवर हो जो इफेक्ट आसा हाचो सायंटिफीक डेटा सरकारा कडेन आसतलो. सो दॅट सरकाराक आमी आनी एक डिमांड केला की सरकारान फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर जो आमचे डिपार्टमेंट आसा तेंच्यांनी जे फॉरेस्टाचेर नाजाल्यार वायल्ड लायफ जे आसा तेंचेर जो इफेक्ट जाला ती स्टडी जावपाक जाय आनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान जे आमचे क्रॉप्स आसतले वा आमचे लोक कितलेशेच माडांचेर नाल्लांचेर आसतले जीवन चलयता कोण काजूंचेर चलयता बाकी वेजिटेशन चलता कोण स्पेशली सालिगांव बी ते लोक
भाजयो लायता हें लायता सो तेंचेरूच इफेक्ट कित्याक हो सगळो जो स्मोक आसा तो प्रेसिपिटेट जावन सकयल येतलो दोवान तो सकयल येता आनी तो सकयल बसतलो आनी जेन्ना तो बसतलो तो परतो आमच्या पोटान वयतलो इतले डेंजरस केमिकल जेन्ना वयता जाल्यार ही सगळी स्टडी ह्या डिपार्टमेंटान करपाक जाय आनी हो सगळो डेटा घेवन आमी मागला की सरकारान ह्या कंपनीचेर 100 crore कॉम्पेन्सेशन सूट फायल करपाक जाय आनी जो पयसो येता तो पयसो हे लोकांचे हेल्थ प्रॉब्लेम जातले लोकांक एग्रीकल्चर जो क्रॉप लॉस जाला जो बाकीचो जो हे आसा जो डॅमेज जाल्लो आसा तो डॅमेज भरून काडपाक ह्या कंपनी कडल्यान 100 crore तेंच्यांनी कॉम्पेन्सेशन तेंच्यांनी घेवपाक जाय आनी प्रत्येक कंपनीचो फायर ऑडिट म्हणटा जसो बेगिनांतल्या बेगीन जे अशे कंपनी आसा तेचो फायर ऑडिट करपाक जाय आनी जशें बाळून सांगलें आनी आमी डिमांड करता की हेल्थ चॅकअप म्हणटा तो सरावंडींग विलेजीस भितर सालिगांव येयले पिलेन कलंगूट कांदोली गिरी येयले म्हापसा येयले हे जे एरियाज आसा देगूल येयले हे सगळ्या गांवांचो लोकांक घेवन तेंच्यांनी हेल्थ चॅकअप करपाक जाय कित्याक हे सगळे डिझास्टर मॅनेजमेंट जो एक्ट आसा तितून 2005 तितून बरयल्ले आसा भितर स्टेट डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी आसा भितर डिस्ट्रिक्ट डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी आसा प्रत्येकान आपलो प्लॅन करपाक जाय त्या प्लॅनानुसार प्रत्येक डिपार्टमेंटाक काम दिवपाक जाय तेचो एक्शन प्लॅन आसपाक जाय इम्प्लिमेंटेशन जावपाक जाय जागे आयडेंटिफाय करपाक जाय अवेअरनेस जावपाक जाय ट्रेनिंग जावपाक जाय इक्विपमेंट आसपाक जाय हे सरकारा कडेन कांयच ना म्हणजे एकूण जो रेव्हेन्यू मिनिस्टरा पासून जो चीफ मिनिस्टर आसा पासून कलेक्टर आसा हे सगळे टोटल फेल जाल्ले आसा हेंची फक्त मिटिंगे जातात भितर कितें करतात आनी कितें करना तें खबर ना पूण हे जे जावपाक जाय सरकारान करूंक ना तेकाच लागून कालचो जो उजो पेटलो आनी कालचो जो येदो व्हडलो एनवायरमेंटल आनी लायफाक जो हेल्थ इफेक्ट जो लोकांच्या जाला 100% जाला हेका जिम्मेदार हो सरकार आसा आनी एक आमी लास्ट वयता एकूच तुमकां सांगपाक सोदता की हेच्याय पयलीं आनी एक उजो पेटलेलो हांगा म्हापसा हांगा पेटलेलो सो इन एंड सरावंडींग आमचो एरिया जो आमचो रोहन साळगांवकर आसा सो तोय सांगतलो की तेन्ना जेन्ना कोलवाळे उजो पेटलो ना आतां पेटलो तेन्ना थंयच्याय लोकांक एक्चुअली अनइजी फील जातालें कित्याक आमकां फोन येताले सो तेणे ते मातशें ब्रीफ करचें सो लास्ट टायम पयले कोलवाळे स्क्रॅपयार्डान उजो पेटलो सो म्हापशाक ते सामके क्लोज बाय आहा डेट टू त्या स्क्रॅपयार्डाक डिमॉलिश नोटीस येयलेली बट तेजे लिगल एक्शन जाली काय जावना गेली तेज्या उपरांत थोड्या दिसांनी मागीर म्हापशा उजो पेटलो तेजेर एक थरो इन्क्वायरी जाली काय जावना आनी हेच्या पयलीं आमी आतां कितलेशेच स्क्रॅपयार्डाक आमी नोटीसीस धाडलेल्यो गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट केलेली डिमॉलिश कर बट हियरिंग कितलेशेच जाता बट एक्शन कांयच जायना सो म्हाका सरकारा कडेन हांव मातसो डिझास्टर मॅनेजमेंट तुमकां कंट्रोल बोर्डाक पयलीं सांगा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक मातसो आतां एक्शन घेया तेंचेर आनी जाता तितके थरो रिपोर्ट करा गिरीश बाबा तुम्ही असेंब्लीन 3 दीस आसा आय नो इट इज डिफिकल्ट पण तुम्ही मुद्द्याक उलोवपाक टायम कितें घेतले ऑब्वियसली आमकां हो मुद्दो उलोवपाकूच जाय पण टायम घेवपाक तुमकां सगळ्यांक खबर आसा हितून खूब कमी टायम आसा आमी जस्ट 0 आवर मेन्शन करूं शकता तेजे वयर कांय करूं शकना कॉलिंग अटेन्शन तरी आमची घेयत ना सो हांव 100% सांगपाक शकना पण आमी घालतले आमी कॉलिंग अटेन्शन घालतले आमी 0 आवर मेन्शन घालतले खंय मेळटा ते घालतले बट हे सगळे नोंदणी येवपाक जाय आनी लोकांक कळपाक जाय मेन लोकांक कळपाक आयज कितें जाल्लें आसा आयज आमी जशें रोहनान सांगलें आमी कंप्लेनी घालता आयज हांवें एज अ एमएलए म्हणून हांवें कंप्लेन घातल्या स्क्रॅपयार्डाचेर ह्यो ज्यो इलिगल स्क्रॅपयार्ड चलता की तुम्ही पळयता आसत कोलवाळे सारके येदोडी स्क्रॅपयार्ड जाला करसवाडे हे सायडीन स्क्रॅपयार्ड आसा चालूच आसा स्क्रॅपयार्डान जेन्ना एमएलए कंप्लेन घालता तेजेर वचून आयज एक्शन घेयना कलेक्टराक पसलो वचून मेवलो रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट रेव्हेन्यू मिनिस्टराक पसलो वचून मेवलो रेव्हेन्यू मिनिस्टरान तरी लास्ट टायम सांगलेलें आमी स्लोली एक्शन घेता म्हणून तूं फक्त कंप्लेन घालता एक असेंब्ली सेशनात दुसरो असेंब्ली सेशन पावलो परत विचारतलो म्हाका चान्स पडल्यार परत विचारतलो बट कितें आसा आयज सरकारान कान आपणाचे बंद केल्ले आसा दोय आपणाचे बंद केल्ले आसा आयज हे इलिगल म्हणून तांकां खबर ना सगळ्यांक खबर आसा लोकल बॉडीकूय खबर आसा लोकल पंचायतीकूय खबर आसा की हें इलिगली चलता आनी तांकां सुशेगाद चलोंक दिता आयज कितें घेता हफ्ते हे क्लियर करा आयज एलिगेशन करता कारण अजून पर्यंत एक्शन हेजें कांय घेयना कोणाक मेळटा आमकां खबर ना बट हफ्ते हे चालू आसा ताका लागून ही सगळी राटावळी हे इलिगलिटी चालूच आसा आनी ताका लागून आयज असले जे ट्रेजेडीज घडटा आयज असले इन्सिडंट जे घडटा आयज उजो येदो व्हडलो पेट्टा हो कित्याक लागून पेट्टा की हेजे एक्शन सरकार घेयना आनी हेका रिस्पॉन्सिबल आयज आमचो सरकार आसा आनी त्या सरकारान एक्शन घेवपाक जाय नाल्यार एक्शन घेयना जाल्यार हेजे फुडें हेज्यातून व्हडले इन्सिडंट जातले आनी तेजो परत रिस्पॉन्सिबल सरकार आसता पण आनी एक इशू म्हणटा पळय जेन्ना आमी सालिगांव पिल्यान इंडस्ट्रियल एस्टेट म्हणटा खंयची इंडस्ट्री आसता जाल्यार ताका एक सर्टन रुल्स नॉर्म्स आसता टू एअर क्वॉलिटी आनी ते सगळे बोर्ड घालचे पडटा सो ऑल दीस थिंगा आसा वो केन्नाच नासता कित्याक आमी तशें सांगलें की स्क्रॅप यार्डाचें जेन्ना आमचें इन्स्पेक्शन जालें कुचेलीचें तेच्या सायडीच्यान एक व्हाळ व्हांवता बोटणीचो व्हाळ त्या व्हाळाचें उदक तेंच्यांनी येयलें तें पोल्युशन थंय जाल्लें
आसा दिसता तरी पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड काय करिना. सो हो पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, तो कंट्रोल शब्द कित्याक आहा तो खबर ना. तो पोल्युशन बोर्ड म्हणून तेजें नांव सरकारान दवरपाचें, कित्याक तो फक्त पोल्युशन करपाक तो फुडें काडटा आनी पोल्युशन कंट्रोल करपाक ना जाल्यार कोणाक तो पिनलायज करपाक कांयच करिना. हे जे कंपनीज आसा, आतां फॉर एग्जांपल पेंट कंपनी, आतां पेंट कंपनी ही सामकी एक हजार्डस कंपनी आसा. हितून कसले कसले केमिकल ते यूज करतात, सॉल्वंट असतात, जेन्ना तेका उजो पेटता ते 100% भायर वयतले, आमच्या हवेन वयतले, एअर आसा ती आमची पोल्यूट जातली आनी ते लोकांच्या भितर वयतले, आंगान वयतले, वेजिटेशनान वयतले, सगळें हें जातलें. पूण तेका लागून तेंचे फायर ऑडिट तेंचे जे जावपाक जाय पळय ते अजून मेरेन म्हाका दिसता सारकें जावंक ना. नाजाल्यार जे ऑफिसर थंय वयता थंय कितें करून येता, कितें घेवन येता हेची इन्क्वायरी जावपाक जाय. प्रत्येक फावट जेन्ना ही कंपनी सेटअप जाता तेन्ना तेंकां डिफरंट फायर गायडलायन्स आसता. आतां फॉर एग्जांपल पेंट कंपनी, जाल्यार थोडे रिसर्च पेपर सांगतात की तेंकां स्मोक डिटेक्टर जाय, ते जाय, तेंकां फोम स्प्रिंकलर जाय, तेंकां बंड सिस्टम जाय. बंड सिस्टम म्हटल्यार हांगाल्यान उदक जे स्पील जावन दुसरे कडेन वचपाक जायना, सो फायर थंयसरूच रेस्ट्रिक्ट जातली. तो बंड सिस्टम जाय तेंकां. अशें डिफरंट. मागीर बीम डिटेक्टर जाय, लायट म्हणजे लायट तूं मारता मागीर ते लायटीच्यान पयलींच डिटेक्ट जाता की बाबा उजो थंय पेटला म्हणून जाल्यार हांगा तो प्रिवेंट जाता. ही सगळी सिस्टम तेंच्यांनी करपाक जाय. पूण म्हाका दिसना हे कंपनीन कितें लास्ट टायम तेंकां 2006 जो उजो लागलेलो पुणे इंडस्ट्रियल इस्टेट, ते हेंच्यांनी कितें तरी शिकला म्हणून. हे कंपनीज आयज गोंयच्या लायफा कडेन खेळटात. आतां कंपनीज न्हू, कंपनी येतली जाय ते करतली, पूण जो मॉनिटरींग सिस्टम आसा, जे आमचे कायदे आसा ते कित्याक फॉलो जायना. पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड ते 200 मिटराचेर आसा, जाल्यार त्या पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाच्या डायरेक्टराक तेका दिसना, चेअरमॅनाक दिसना की हांगा कितें चलता तें. येदी व्हडली कंपनी जाता पोल्यूट करता, शेतां बितां पोल्यूट केलीच तेंच्यांनी. पूण आयज ते जेन्ना असलें जाता, हो एक एटम बॉम्ब कशें, जशें स्क्रॅप यार्ड एटम बॉम्ब तशें हे कंपनी जर सारके रन जावन जाल्यार हे एटम बॉम्ब आसा. हे लोकांनी लक्षात दवरपाक जाय, कित्याक हो सरकार एका रेजिडेन्शियल एरियाच्या सायडीक येदी व्हडले कंपनी इंडस्ट्रियल इस्टेट गोंयांत हाडटा आनी ते तो मॉनिटर करिना. तशेंच आतां वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटान अशे कितलेशे कंपनी आसतले जेंचे फायर ऑडिट जावंक नासतले. फाल्यां जर तेंकां उजो पेटलो जाल्यार आख्खे म्हाका दिसता ऑलमोस्ट सेंट्रल जितले गोंय आसा आमचे ते ऑलमोस्ट सगळे गोंय आमचे काबार जातले. हेल्थ वायज काबार जातले. जीएमसीचेर लोड पडटलो. सरकारा कडेन आतां पयलीं पयसो ना, मास्क काडपाक सुद्दां पयसो आसा जाल्यार आमकां खबर ना. पूण हेल्थ इफेक्ट पडटलो. डॉक्टरांची शॉर्टेज आसा, बेड्सांची शॉर्टेज आसा, आमचे हेल्थ क्लिनिकांनी शॉर्टेज आसा, आमचे मेडिसिनल सगळे शॉर्टेज आहा. सो हे सगळे शॉर्टेज सरकार कसो ओवरकम करपाक शकता. सो हे सगळे सरकारान करपाक जाय. आमी दिल्ले आसा, आमी एवरी टायम दिता, हेचो फॉलोअपूय जातलो. आतां आमचो आमदारूय आसा, आमचो आमदार हेचेर रिपोर्ट जो फुडल्या बजेट सेशनाक तेंकां आमी मांड म्हटला तो आमी मागतले. आमच्या हेतूनय आसतलो, स्टार क्वेश्चनानूय आसतलो आनी आमचे जे स्पीच आसतले गव्हर्नराचे स्पीचाक हे करतलो तेतूनय आमी मेन्शन करतलो.